तो मेन फोकस आमचा TTAचेर आतां 3-4 फोकस आसतले, पूण मेन इशू कितें आहा की कोवीड जावन आमचें इंटरनॅशनल मार्केट आहा तें आतां 40% आहा. Maybe this year it hit 50%. So our plan is to see how we can revive this international market. Tourism is growing, there's no doubt. Domestic tourists are replacing. But there's a certain class of hotels, especially 2-star, 3-star, 4-star, or small hoteliers who depend on international clientele. And for Goa to be a competitive destination, we need international tourists. So we're going to see how we can revive. Signs are positive already. Second issue is we want somehow for there to be an efficient public transport system and a fair competition in the transport sector. आमी ना म्हणना कितें उबर आर ओला आर पूण कितें तरी आसूं जाय की कस्टमराक चॉयस आहा. तूं तुका हॉटेलान साकून भायर येयलें तुका 2-3 ऑप्शन आसूंक जाय, ते प्रायसींग आसूंक जाय. ते गव्हर्मेंटान खंय तरी ते कितें स्ट्रॉंग स्टेप घेवंक जाय कितें हाडटले ते कॉम्पिटिशन. थर्ड इशू आहा की स्किलिंग वी नीड अ गुड ट्रेन टुरिझम वर्कफोर्स, हाऊ टू वर्क ऑन दॅट. The other very important issue for Goa remains that since there is such a big lineup of hospitality players in South Goa, and Daboli is very central and it's an important airport. So we want to, the airport, somehow we have to see that it gets enough business. Overall, आमचे figures जो आहा म्हाका दिसता before Daboli was opened, before Mopa was opened, we were getting 11 million arrivals both ways. Now it's increased to 13 million. Only Daboli's share has gone down. So Daboli should remain a competitive market and airport, and we will work on. We will be making some suggestions after studying. So Daboli old airport, so त्याची infrastructure वाढपाक ना ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय दाबोली एकूच एअरपोर्ट आसलो तेन्ना इतले फ्लायट असले की ते इशू जाताले ते कंजेशनान. तर आतां म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर ओके आहा, पूण ते भायर मातशें ते कितें आहा तें सॉर्ट आवट करूंक जाय फॅसिलिटीज अरावंड. एंड दाबोली गव्हर्मेंट एअरपोर्ट, सो तांकां बिजनसाक पीच करूंक मातशें वचोन बिजनसाक पीच करपाचें. मोपा इज गोइंग टू बी व्हेरी एग्रेसीव. इट इज गुड मोपा इज कम ऑल्सो, बट दाबोली शूड स्टेप अप इट्स गेम एंड सी हाऊ इट रिटेन्स इट्स शेअर. Regarding sir, public transport, because Goa is one of the tourist state, but taxi issue खूप जाता. So taxi issue कशे काउंटर बघा तुम्ही किती करता? आतां सद्या गव्हर्मेंटान हे स्मार्ट सिटी पणजे एक इंट्रा सिटी बस स्टार्ट कोत्ता म्हणलां. 1st April it was to start. I don't know if it has started. Eventually there is a need for a very good efficient public transport system 24 hours चलता. टॅक्सीचे जे आतां इशू आहा ते पळय खूंय गेल्यार वर्ल्डान टॅक्सीज एक्सपेन्सीव आसता. तूं सिंगापूर वच टॅक्सीज एक्सपेन्सीव आहा, कोण म्हणना ना. आमी कितें म्हणटा की तुमचे प्रायसिंगान ट्रान्सपेरन्सी आसूंक जाय. तुमी हांगासर साकून आतां तूं हॉटेलान साकून भायर येयल्यार तुका एकूच टायप ऑफ टॅक्सी मेळलो आनी एकूच हाय एंड रेट म्हणटा तें करेक्ट न्हू. आतां कोण म्हाका डेलिगेटिंगा मेळलो तेणें म्हणल्यार 2 किलोमिटराक ताका कितें 800 रुपया लायले. तर ताका चॉयस आसूंक जाय. आमी म्हणटा चॉयस आसूंक जाय. कितें यू आर नॉट हॅपी डुईंग इट, यू गेट एन अदर ऑप्शन वीच इज नॉट देर रायट नाव. पोर्ट आतां क्रूज टुरिझमाक डेवलप जाता आमी आयकलां, खूब तेंपाक आयकलां. होपफुली दॅट प्लॅन कम्स थ्रू. क्रूज tourism is an important part of getting new tourists, especially international tourists. बट ते पोर्टाक म्हाका कितें म्हणटा ते नायट हॉल्ट तांकां डिसएम्बार्क करूंक ती फॅसिलिटी ना. एक्झॅक्ट टर्म नको. तांकां नायट रावंक जायना. दे हॅव टू इमिजिएटली टर्न अरावंड. सो दे स्टे फॉर अ डे एंड दे टर्न अरावंड. सो वी हॅव टू सी हाऊ वी कॅन मेक इट अ disembarkation port. I don't know how practically possible it is, but we have to study it. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.